Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुम्ही म्हाका कोणा कडेन म्हूण चोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकेत्रां कोणें केल्यान? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपापल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताची शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या हक्कांची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें झोरोवंक जायत इस्रायेला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वीच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकोना, तो दोमोना, ताच्या गिन्यानांक ठाव ना. थोकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्यांक घोटाय. तरणे दादले थोकून आनी दमून वचतीत. तरणाटे गळगळून वचतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. घोणी परी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमोनात, चलतात पूण थोकोनात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक ओकोद दिता. तो तुजें जिवीत कोणांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकुट घालता. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड कोण पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो हेवो. आमच्या पातकांक पावोत्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें पावोतें फारीकपण मागिना. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. उद्गार. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळे, सगळीं तुम्ही कोस्ट करतात आणि ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आणि म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आणि ल्हानवीक काळजाचो आणि तुमच्या जिवाक समाधान मेळटोलें. तर म्हजें जू सोंपें आणि हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ. ओज्याच्या भारान आसात ती म्हजेशी येयात. मातेव 11:28. नियाळाक आधार. एक ओस्तोरी आपल्या जिविताचें दुख सोसूंक जायना देखून सगळो भार घेवन थोकलेली आसतना एका बांकार बसून रडटाली. थंय तिचे कुशीक एक दादलो येवन बसता आनी अशें उद्गारता, तुजो भार एकटीच व्हरूंक सोदिनाका. आनी एक कार्ड तिच्या हातांत घालता. ह्या कार्डार अशें बरयलोलें आसलें, सगळीं तुमी कोसटवतात ती म्हजेशी येयात, हांव तुमचें जू म्हजेर घेतां. जेजू. हॉस्पिटलांत एक नर्स काम करून करून थोकलोली. वावराचो पेज पळोवन निराशी जाल्ली. हांव आनीक ह्या हॉस्पिटलांत काम करची ना म्हूण रडटाली. थंय एक कॅन्सराचे पिडेचेर झुजतली एक ओस्तोरी नर्सीच्या हाताक घोट धरून म्हणटा, बाय, फाल्यां ओ परवां हांव मरतलीं. ही पिडा सोसूंक जायना. तरूय हांव जेजूक म्हणटा, जेजू, तुवें म्हजे पासत जायतें सोंसलें. ही संदी म्हाका तुजे खातीर सोसूंक आनी म्हजो मोग तुका दाखोवंक. इश्टानो, खरेंच आमचो सगळो भार जेजून घेवन आमचे पासत मेलो. आमी थोडे कोस्ट ताच्या मोगा खातीर भोगुया. बापा, कोस्ट, निराशेपण, दूख येता तेन्ना पवित्र संस्काराक भेट दिवन जेजूची घोटाय घेवंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.